नमस्कार आणि येवकार तुमकां आमची नदर आसा हे आमच्या कार्यावळींत। इश्टानो, गोंय विधानसभेच्या वेंचणुकांचे निकाल लागून बरेचशे नवे आमदार आमच्या विधानसभेत पावल्यात। ह्या सगळ्या म्हळ्यार 19 जे आमदार नवे आसात त्या सगळ्या आमदारांक आमी येवकार दितात आमच्या गोमंतक टीव्हीच्या तर्फे। आयज आमच्या मदीं आसात पयलेच फावट गोंयचे विधानसभेत आमदार म्हणून निवडून आयिल्ले भाजपाचे नावेलीचे आमदार बाब उल्हास तुयेकार। उल्हास बाब, तुमकां येवकार। उल्हास बाब, तुम्ही पयलेच फावट MLA जाल्यात। हाजे पयलीं तुमी ZP आशिल्ले। आतां तुमी आमदार म्हणून विधानसभेत तुमच्या मतदारांचो आवाज बुलंद करतले। एक ZP मेंबर आणि एक आमदार हो तुमचो प्रवास कसो जालो? खरें म्हटल्यार हांव 1997 सालांत पयलींच फावटी हांव पंच म्हणून निवडून येयलो। तेन्ना हांव सरपंच जालो आनी मागीर कंटिन्यू 3 फावटी हांव परतून निवडून येयलो। 2दा सरपंच, एकदा उपसरपंच। मागीर त्याच आमच्या मतदारसंघात जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाक हांव परतून उबो रावलो। तेन्ना परतून हांव 2015 सालांत जे जिल्हा पंचायत मेंबर निवडून येयलो। मागीर परत ते आमची जी जिल्हा पंचायतीची हांवें खुबशीं कामां केलीं। सरकार आमचो आसल्या कारणान खुबशे डेव्हलपमेंट केलें आनी त्या डेव्हलपमेंटाचेर हेजेर हांव परत इलेक्शनाक बसलो तेन्ना खुबश्या मतांनी परतून हांव निवडून येयलो। ZP भितर जेन्ना तूं निवडून आयिल्लो तेन्ना मतदारांच्यो अपेक्षा तुजे कडल्यान वेगळ्यो आशिल्ल्यो। आतां मतदारांच्यो अपेक्षा तुजे कडल्यान वेगळ्यो आसा। तुज्या मतदारसंघा भितर तुका मुखेल प्रश्न खंयचे दिसतात? नावेली मतदारसंघात आमकां 5 पंचायती येता। मेन आमच्या पंचायतींनी एक प्रॉब्लेम आसा ती गार्बेजीचे कलेक्शन जावं ते डिस्पोज करपाक ते जागे नासल्या कारणान खुबशे प्रॉब्लेम आसा। लोकांनी आमी जेन्ना इलेक्शनाक भोंवताले तेन्ना लोक म्हणटाले की तुमी जर निवडून येयले जाल्यार आमचे पयलो प्रश्न म्हणटा ते गार्बेजी खातीर तुमी कितें प्रयत्न करपा जाय। त्या दृश्टिकोनान हांवें 5 पंचायतीची हांव मिटींग घेवन तेंचे ते गार्बेजी खातीर तेंची सायट जावं तेंचे कितें तरी डिस्पोज करपाक जे कितें जाय ते अवश्य हांव तांकां उपलब्ध करून दिवपाचो प्रयत्न करतलो। आनी ताचे पयल्यार आमच्या सरकारान फाटल्या गेल्ल्या 2 म्हयन्या पयलीं 60 इयर्स सरकाराचे आमच्या गोंयांत आमचें लिबरेशन जावन 60 वर्सां जाल्या निमतान पंचायतीक बरो निधी दिल्ले कडेन आसा। सो काही पंचायतींनी आमच्या तेजो फायदो करून घेतलेले कडेन आसा। सो बाकीचे पंचायतीचे हांव करून घेतलो। ही एक समस्या आसा गार्बेजीचो। त्या भायर एम्प्लॉयमेंट हो इश्यू आसा। म्हणजे कशें आसलें, गेल्ल्या हाका काँग्रेसीचो आमदार आसलो लुईझीन फालेरो आनी सरकार BJPचो आसल्या कारणान खुबश्यो समस्या म्हणजे एम्प्लॉयमेंटाचे जॉबाचे अशे खुबशे कामां जावं नासलेलीं। एक घरान 2 भुरगे ग्रॅज्युएट आसा। सो भुरग्यांचे एक अपेक्षा की सरकार आनी आमदार आसल्या कारणान खंय तरी जॉबाची प्रयत्न जावपा जाय। हांव म्हणटा की 100% सगळ्यांचे जॉब जातले, परंतु खंय तरी प्रायवेट इंडस्ट्रीन तेंचे जॉबाचे प्रयत्न करपाचो प्रयत्न करतलो। भाजप म्हळ्यार हिंदू पक्ष अशी एक इमेज, अशी एक प्रतिमा तयार जाल्या। तुमचो जो नावेली मतदारसंघ आसा थंय भाजपान पयलेच फावट वेंचणूक लढल्या आनी पयलेच फावट भाजप थंय निवडून आयला आनी अशें म्हणटात थंय कॅथलीक पॉप्युलेशन चड आसा, कॅथलीक मतदारांचें प्रमाण चड आसा। अशे परिस्थितींत तुमी चिंतिल्लें की तुमकां 100% जैत मेळटलें म्हणून? जेन्ना आमी BJPचे 2000 सालान आमी पयलेच मंडळ स्थापन केलें तेन्ना अशी परिस्थिती आसली की आमकां 31 मेंबर कमिटी काडपाक जाय आसलेली। तेन्ना आमकां 10 जाणांचीच कमिटीची नांवां मेळटालीं। लोक आमकां मेळ्ळा उबे रावपाचो तयार नासलेले BJP कडेन। अशे परिस्थितीन आमी थंय काम केलें। तेन्ना आमी सुद्दां केन्ना चिंतून नासलें की आमी ते पंच, सरपंच, जिल्हा पंचायत मेंबर जातले म्हणून। पूण आमकां खबर आसलेली की मनोहरभाई पर्रीकर त्यांचो आमकां खूब तेंको मेळटालो। ह्या मतदारसंघात हांव, आमचे जिना आनी कांय आमचे कार्यकर्ते हे आमी ते पक्षा खातीर वावरताले। सो मनोहरभाई कडसून कामां करून घेताले। हळू लोक आमचे कडेन लागीं येवपाक लागले। सो म्हाका उगड आसा की आमच्या तेन्ना आमकां 9 पंचायती पडटाल्यो। म्हणजे बाणावली आतां मतदारसंघात ज्यो वार्का, वर्ली, कावेलोसी हे ज्यो पंचायती आसल्यो त्यो पयलीं आमकां नावेली पंचायतीन मतदारसंघात पडटाल्यो। आतां त्यो पडना। त्या टायमाचेर आमकां त्या कोस्टल बेल्टाकूय आमकां भोंवचें पडटालें। तेन्ना आमकां अशें दिसतालें की आमी जेन्ना भोंवताले तेन्ना आमकां जर बॅनर सुद्दां लायलो जाल्यार तो बॅनर आमचे काडून उडयताले आनी तुमी आनी BJP घेवन भोंवता, कोण तुमचे BJP खाता अशे तरेचे आमकां आयकपाक मेळटालें। इवन आमी, म्हाका दिसता आमच्या घराचेर फातर सुद्दां मारले कडेन आसा। अशे परिस्थितीन आमी थंय काम केलां। पूण हळू हळू अशें जालें की
आमी एक 9 पंचायतींतले आमी 7 पंचायती सुद्दां BJP करून दाखयल्ले आसा. अच्छा. अशें करीत करीत आमचे कार्यकर्ते वाडत गेले. पंच निवडून येवपाक लागले, सरपंच आमचे जाले. सो आमकां खात्री आसली की नावेलीन एक दीस तरी आमी कमळ फुलयतले आनी हितून आमचे कार्यकर्त्यांचे खूब श्रम, कश्ट आसा, घाम आसा. अशें दिसतालें की एक आमची एकवटान काम करताले आनी आमचे कार्यकर्ते अशे की कसलीच अपेक्षा न धरता काम करपी कार्यकर्ते. म्हणजे कसले पयशांचेर, कसल्याच हेचेर बळी पडपी न्हय अशे कार्यकर्ते आमचे आसलेले. म्हणून आमी ह्या नावेली मतदारसंघात जिल्हा पंचायत, पंच, सरपंच अशें जावपाक शकले. तुमचे जे कार्यकर्ते आसात ते एकाच धर्माचे आसा की सगळे धर्माचे, सगळे जातीचे लोकांचो तुमकां कार्यकर्ते म्हणून ते फाटबळ मेळटा? मातशें आमकां पयलीं त्रास जाताले की एक बाकीचे समाजाचे लोक आमचे कडेन एट्रॅक्शन जायनासले. पूण जेन्ना आमचे गेल्ली 10 वर्सां आमचो BJP सरकार आसल्या कारणान आमी खुबशीं लोकांची कामां केली. आमी कसलोच भेदभाव न दवरता आमी कामां केली. जावं मुस्लीम, जावं कॅथलीक, जावं आमचे हिंदू भाव. कांय प्रमाणांत आमचे मुस्लीम भाव, हिंदू भाव, आमचे कॅथलीक भाव आमचे कडेन जॉयंट जावपाक लागले. सो आमकां खात्री आसलेली की आमी जर इलेक्शनाक जर एसेंब्लीच्या बसले जाल्यार आमी जिखपाक शकता अशें आमचे कडेन एक खात्री आसलेली. कित्याक जिल्हा पंचायतीची कामां MLA टायप जाता. सो डायरेक्ट एक फंड्स मेळटा. जसो MLA सुद्दां म्हाका दिसता फंड्स मेळटा, आमकां डायरेक्ट फंड्स येता जिल्हा पंचायतीक. तो फंड्स आमी बरे तरेन यूज करपाक शकता. आनी त्या फंड्सान हांवें तिनूय समाजाच्या लोकांक कामां करून दिलीं हांवें. सो लोकांची एक खात्री आसलेली की जर हो जिल्हा पंचायतीक इतली कामां करून दिता जाल्यार एका MLA कित्याक निवडून दिवचो न्हू. सो आमच्या पक्षाकूय कळ्ळें की एक जर आमी नावेलीन मतदारसंघात जर आमी कॅन्डिडेट बसयलो जाल्यार अवश्य आमचो जिखपाची संदी आसा म्हणून. पूण कांय लोक म्हणटा की तुमी फुलकान जिखल्या, पूण म्हाका दिसना कित्याक आमचें थंय कार्य आसा, काम आसा. आमी फुलूक बिलूक कांय ना. आमचे थंय पक्षाचे बांदणी आसलेली. प्रत्येक बुथाचेर आमचे कमिटी, जवळ जवळ आमचे अशें आहा की एक बुथाचेर आमचे 25 कार्यकर्ते. जे आमचे कडेन एक 700-800 कार्यकर्त्याची फौज आहा. फाल्यां आमी एक मिटींग घेता, एक बारीकशें आमी वॉट्सॅपाचेर घातल्या पुरो की फाल्यां मिटींग आहा म्हणल्यार आमचे कार्यकर्ते हजर आसता. सो आमी खंय तरी तेजें ग्रासरूट काम आहा आमचें फुलूक बिलूक कांय ना. आमी जिखल्या ह्या पक्षाच्या कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आमी जिखले कडेन आसा. तुमच्या मुखार आव्हानां आशिल्लीं ती काँग्रेस आशिल्ली, तृणमूल आशिल्ली, मागीर आप आशिल्लो, अशी वेगळ्यो ज्यो इस्टॅब्लीश पार्टी, आनी ह्या इस्टॅब्लीश पार्टींतले अशे लिडर जांकां लोक आशेन तांचे कडेन पळयताले की हे कितें तरी जातलें म्हूण थंय. ह्या सगळ्यांचेर जैत मेळोवन तुमी थंय आमदार जाले. लोक जेन्ना तुमचे कडेन पळयता तेन्ना लोक तुमचे कडेन आतां आयज कसली अपेक्षा दवरता? हांव धरून टोटल 9 कॅन्डिडेट आमी उबे आसलेले. सो म्हाजें कशें आसलेलें, हांव जिल्हा पंचायत म्हणून म्हाजें ऑफीस आसलेलें. गेली 5 वर्सां हांव म्हाज्या ऑफिसान आमी लोकांची कामां करताले, ज्यो स्किमी आसा ज्यो करताले. आतां म्हाका दिसता बाकीचे जे कॅन्डिडेट बसलेले ते म्हाका दिसता अकस्मात म्हणजे 5 वर्सांचें कांयच काम ना, ते इलेक्शनाक बसलेले. सो खंय तरी आमकां खबर आसलेली की कितले कॅन्डिडेट बसले तरी कार्य कामाचे फळे मेळटलेच म्हणून. खंय तरी एक 100%तले एक 80% लोक जे काम आहा न्हू तें पळोवन तुका मत दिता अशें म्हाका दिसता. तेतून पयशाचो वेव्हार जावं आनी कितें जावं, लोक सगळे वेवस्थीत बारकायेन पळयता. कित्याक आज लोक म्हाका चड करून आमचे नावेलकार हुशार, पयशांचेर बळी पडपी न्ही, कार्य काम आनी भाजपाचो सरकार हो काम करपी सरकार, डबल इंजीन सरकार म्हणटा. मागीर केंद्रान मोदीचो सरकार, आतां गोंयांत आमचो प्रमोद सावंताचो सरकार. सो डेव्हलपमेंट, विकास, जे बरे बरे जे आतां पळय गोंयांत जे ब्रिजीस जाल्या, 4 लेन 6 लेन रोड जाल्या, आनी खंय तरी एक स्किमी बी ज्यो लोकांक मेळटा ह्यो BJP सरकार टायमारूच मेळ्ळ्या. सो लोकांक खबर आसलेली की सरकार हो BJPचोच जातलो. त्या खातीर एक लोकांक दिसलें की नावेली जर BJPचो आमदार दिलो जाल्यार आमची खुबश्यो आमच्यो समस्या सॉल्व जावपाक शकता. आनी म्हाका आमच्या मुख्यमंत्र्यान म्हाका सांगलां की तुवें कसलीं कामां आसता ती अवश्य आमी नावेली खातीर चड लक्ष दितले म्हणून. आतां सद्या त्याच खातीर म्हणटा की नावेलीन तुमी आतां झेंडो रोयला तुमचो. आतां थंय तुमचे पांय घट करप नाजाल्यार तुमचो बेस घट करप, बुनयाद घट करप हें तुमच्या मुखार सगळ्यांत म्हत्वाचें काम आसतलें. एक सरकारी रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हळ्यार MLA म्हणून सरकाराचो प्रतिनिधी म्हणून जेन्ना तुमी लोकां मुखार वता, आनी एक भाजपाचो कार्यकर्तो म्हणून तेन्ना लोकां मुखार तुमी वता, लोक तुमकां वेगळे वेगळे तरेन पळयतात काय तुमकां सगळे कडेन तसोच येवकार मेळटा? ना, आतां कशें आतां आमी निवडून येतकच आमी सगळ्या लोकांचे जाता. सो आतां सगळेच लोक येता, पंचायतीचे 5 पंचायतीचे सरपंच पंच येतात. केन्ना आमी आमच्या पार्टीनूच सांगलां
हेणी मत मारना तेणी मत मार कांय पळोवपाचें ना, सगळ्यांक घेवन काम करपाचें. सो म्हाजो स्वभाव तसोच आसा, सगळ्यांक घेवन वचपाचो. सो आमी थारयलां की आमकां जर परतून निवडून येवपा जाय फुडल्या 5 वर्सांनी. एकदां निवडून येयलो म्हण जायना, जाल्यार आमी आतांच्यान आमी काम सुरू करपा जाय, लोकांची कामां करपा जाय. आनी सरकार आसल्या कारणान जितले कामां करपाची संदी मेळटा तितली कामां करून घेवपाचो प्रयत्न आसतलो. आतांच हांवें आमचे इंजिनियर PWD म्हूण वॉटर सप्लाय म्हूण हांची मिटिंगे घेवन काम सुरू केल्ले कडेन आसा. खूब कडेन प्रॉब्लेम्स आहा, इलेक्शना कडेन भोंवताले आमी. सो ते आमी सगळे प्रॉब्लेम्स आहा ते बारीक बारीक पयलीं सॉल्व करपाचो प्रयत्न करतले. कांय गोश्टी अशा की 5 वर्सां आसा, म्हणजे 5 वर्सां भितर जे मेजर कामां आसा ती कंप्लीट करपाचो आसा. एकूच वर्सान सगळीं काम करपाक मेळपाना, फंड्सूय मेळना. सो त्या दृश्टीकोनात काम चलतलें. आनी नावेली मतदारसंघात कितें समस्या आहा त्यो सगळ्यो नदरे मुखार धरून हें काम जातलें. गोंयचो एक विधानसभेंतलो आमदार पूण तुजी नदर आतां गोंयच्या प्रश्नाचेरूय आसतली. आतां फुडल्या 5 वर्सांत गोंय कशें आसतलें हें तुमचें सरकार थारायतलें. गोंयचे बद्दल तुजी सपनां आनी तुज्यो आकांक्षा आनी तुज्यो आशा कितें आसा एक राज्य म्हणून? एक राज्य म्हणून गोंयांत ज्यो कितें एक म्हणल्यार आमच्या प्रत्येक 40 मतदारसंघान जे कितें लोकांक बारीक बारीक लोक केन्ना पयशे लोकांक कितें पयशांची अपेक्षा आसना. लोकांक कितें आसता रस्ते, लायट, उदक आनी खंय तरी एम्प्लॉयमेंट इश्यू आसता. हे जे लोकांक गव्हर्मेंटान सॉल्व केले लोकांक आनी कांय प्रॉब्लेम्स आसना. हे जावपा जाय. आनी तेज्या खातीर आमच्या कोविडा खातीर गोंयांनी खुबशे फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स जे आसा. पूण आमचे मोदी सरकार आसल्या कारणान आमकां भरपूर आमकां फंड्स मेळटलो आनी हेज्या पयलीं सुद्दां मेळ्ळा आमकां. सो त्या दृश्टीकोनान आमचे जे कितें गोंयांत जे कितें विकास जावपा जाय तो म्हाका दिसता 100% जातलो. कारण आमच्या हालींच मोदी पंतप्रधान येवन गेल्या आनी गोंयकार खातीर त्यांनी सदांच सरळ रस्ते आमकां मदत केल्ली कडेन आसा. सो फुडें सुद्दां अशीच मदत मेळटली आनी गोंयच्यो ज्यो समस्या आहात त्यो सुटपाचो अवश्य प्रयत्न आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या मंत्रिमंडळान सगळे सहकार्य करतले अशी अपेक्षा. गोंयचे प्रॉब्लेम सोडोवपाचो तुमी अवश्य प्रयत्न करतले. तुमचे डबल इंजीन सरकार आसा, सेंटराक तुमचें सरकार आसा आनी राज्यांनी तुमचें सरकार आसा. ताका लागून तुमकां दिसता हें सगळें तुमकां सहज सोंपेपणी साध्य जातलें. आमी उलोवया हाचेर. त्या भायर म्हाकाय जाणून घेवंक जाय तुमचो राजकीय जो प्रवास आशिल्लो तुमच्या ल्हानपणा पासून तो आयज मेरेन ताचे विशीं लोकांक जाणा जावन घेवपाची उमळशीक आसतली, कारण तुमी पयले फावट MLA जाल्यात. पूण हें सगळें आमी उलोवया बाबू उल्हास तुयेंकार नावेलीचे आमदार हांचे वांगडा. पूण ताच्या आदीं घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परते एकदां मेळुया गोमंतक टीव्हीचेर आमची नदर आसा हे कार्यावळींत. आमी रोखडेच येतलेत, पळयत रावात. नमस्कार आनी परतून तुमकां येवकार. आमची नदर आसा हे आमच्या कार्यावळींत. आमच्या वांगडा आसात नावेलीचे आमदार बाब उल्हास तुयेंकार, जे भाजपाचे पयलेच आमदार नावेली मतदारसंघांतल्यान निवडून आयल्यात. हाच्या आदीं भाजपान केन्नाच नावेली मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लडोवं नाशिल्ली आनी जी लढली त्या पयल्याच धपक्याक बाब उल्हास तुयेंकार थंय वेंचून आयले. आमकां जाणा जावन घेवं जाय उल्हास बाब की हे तुमचो जो प्रवास जो आसा किंवा हे तुमचें जे जैत आसा ताचे विशीं सगळ्यांक एक खोशी आसाच, पूण खूब जाणांक जाणा जावन घेवपाची इत्सा आसतली की तुमी राजकारणांत कशें येवपाचें थारायलें. तुमच्या भुरगेपणांत तुमी केन्ना चिंतिल्लें तुमी राजकारणी जातले वा तुमी आमदार जातले? हो प्रवास कसो सुरू जालो? खरें म्हटल्यार आमी पयलीं आमची फॅमिली बी अशी गोमंतक आमचे भाऊसाहेब बांदोडकर तेन्ना आमचें संपूर्ण घर अशें MGचें. अच्छा. सो तेन्ना आमी ल्हानपणी अशें आमी तेन्ना मडगांव आमी मतदारसंघान MGचो जो उमेदवार बसतालो तेंचे ते आमी तेन्ना पयलीं हें बी नासलेलें आमचे कंप्युटर बी तसलें नासलें पळय, हातीन बरोवचें पडटालें कार्डां स्लिपी बरोवचें पडटालें. ते तेन्ना आमी बरयताले आनी त्यो गाडयेचेर बी ते अनावन्समेंट करताले. त्या गाडयेचेर बी आमी भोंवप भुरगेपणाचेर. अशेंची एक उमेद जाली की पॉलिटिक्सान हे सगळे बागीसान पळोवपाक मेळपाक लागलें. तेन्ना आमच्या घरान तशें पळोवपाक गेल्यार कोण पॉलिटिक्सान कोण ना. आमच्या बाकीचे सगळे क्षेत्रांत आमचे सगळे फॅमिली आहा. पूण जेन्ना आमचे चडशे फॅमिली मेंबर सुद्दां गव्हर्मेंट सर्वीस करता. हांव एकटोच म्हजो बिजनेस म्हणजे हांव मडगांव मार्केटान म्हजें बारीकशें गाडो
ते आमचे हांव CD कॅसेडी तेच्या पयलीं हांव बुक्स लायब्ररी बी आसलेली म्हाजी ते म्हणजे म्हाका तसो टायम मेळटालो तेन्ना हांव हळू हळू आमी जेन्ना नावेली म्हणटा ते दवर्ली थंय रावपाक गेले आमी थंय खुबशे समस्या आसलेल्यो आनी थंय दवर्ली पंचायतीन आमची एक आमी रावतालो तो हावजींग बोर्ड एरिया तो एक तेजो पार्ट आसलेलो तेन्ना ते खुबश्यो समस्या आसल्यो गार्बेजी समस्या आसलेल्यो उदकाची समस्या लायटीची समस्या तेन्ना आमी कांय अशे तेन्नाचे नवेच अशे 1985ची खबर ती आमी रावपाक गेल्ले तेन्ना नावेलीन थंय एक प्रॉब्लेम्स हे सॉल्व करपाक तेन्नाचो आमदार लुजीन फालेर आसलेलो आमी तेजे कडेन वचोन ते प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो प्रयत्न करताले जायनासलेले मागीर आमी अशें थरयलें की आमी ही जर पंचायतूच सेपरेट केली जाल्यार आमचे खुबशे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले तेन्ना हांव आनी आमचे एक दोग तीग जाण अशे म्हणून फुडाकार घेवन आमी ती दवर्ली पंचायत आहा ती आमी सेपरेट करून घेवपा खातीर आमी खुबशे प्रयत्न केले आनी आमकां यश मेळ्ळें आनी रुमडांबळ दवर्ली पंचायती आमची नवीन गोवोरमेंटान स्थापन केली आनी त्या पयल्याच इलेक्शन 1997 इलेक्शन जालें त्या इलेक्शनाक अशें आमचे कार्यकर्ते भुरगे बी कितें म्हणपाले की तूं इतलें काम केलां तूं कित्याक उबो रावना हांवें केन्ना चिंतूंकच नासलें की हांव पंच जातलो म्हणून हांव पंच म्हणून निवडून येयलो आनी बऱ्या खुबश्या मतांनी येयलो आनी जेन्ना सरपंच जावपा जाल्यार म्हाका म्हाज्याच गळ्यान सरपंचाची माळ पडली कांय खबर नासलेली म्हाका पूण अशें जालें की ही पंचायत जी आसलेली ती BJPची जाताली आनी थंयचो आमदार हो काँग्रेसीचो तो आमदार बाब लुजीन फालेर थंय इंडस्ट्री मिनिस्टर आसलेलो एड्युकेशन मिनिस्टर आसलेलो मागीर तो CM सुद्दां आसलेलो त्या टायमार आमकां ते अशें आसलेलें की खूब ओपोजिशन जातालें हांव हळू हळू शिकत गेलो पंचायतीचे रुल्स रेग्युलेशन हांवें सामकें शिकून घेतले की कारण ते ओपोजिशन चड आसल्या कारणान आमकां खूब त्रास जाताले हळू हळू ह्या हितून आमकां एक डॅरिंग मेळपाक लागलें की आमी जर कितें बरें शिकून घेतलें तेजे फुडें वचपाक शकता म्हणून त्या दृश्टीकोनांत काम जायत गेलें की पूण केन्ना चिंतून नासलें की हांव पंच सरपंच जातलो केन्ना ZP जातलो आनी ह्या मतदारसंघान केन्ना तरी आमदार जातलो अशें केन्ना चिंतूकच नासलेलें हें घडत गेलें ते कार्याचें फळ हें आज म्हाका मेळ्ळां अशें म्हाका दिसता सध्या तुमचें जें सरकार आसा तातूंत अशें म्हणटात की मंत्रीपदाक लागून भरपूर धुसफुशी चालू आसा ओके अशें पेपरांनी येता टीव्हीच्या चॅनलांनी सांगतात सध्या पक्षा भितर परिस्थिती कितें आसा सगळे जाण खोशी आसात आपल्याक मेळ्ळा त्या पदांचेर अवश्य कित्याक जे कितें मंत्रीपदां दिल्या ते सिनियरिटी एक्सपिरियन्स आहा आनी खंयच्या प्रत्येक समाजाक खंय तरी हें करून सांबाळून घेवन ती दिल्ले कडेन आसा म्हाका दिसना की कितें दुसपूस आसा अशें म्हणून पूण साश्टी भितर रिप्रेझेंटेशन ना अशें म्हणटात सालसेती भितर तुमचो असो पॉवरफूल असो मिनिस्टर दिसना आनी सालसेत तुमच्या खातीर खूब इम्पॉर्टंट सालसेटीन आतां एक 3 आनी एक मंत्रीपदां दिवपाची आहा कदाचित तितून एक सालसेटी खंय तरी आसूंक शकता त्या खातीर म्हाका दिसता पार्टीन आनी आमच्या सरकारान चिंतलां आसतलें की सालसेटी खंय तरी एक तरी खंय दिवपाचें आसा अशें म्हाका जाल्यार दिसता आतां तुज्या मतदारसंघा भायर म्हणजे साश्टी भितर भाजपा इल्ली इल्ली पाळामुळां आपली पातळायता सो तुज्या मतदारसंघा भायर तुजी नदर हाचे फुडें पुराय साश्टीच्या राजकारणाचेर आसतली काय तूं फक्त आपल्या तुज्याच मतदारसंघा पुरतो तर लिमिटेड आसतलो आमच्या पार्टीन म्हाका स्टार्टिंगूच सांगले कडेन आसा की आतां आमचे जे 8 मतदारसंघ आहा हे BJPचे कार्यकर्ते आहा ते कांय कार्यकर्ते त्या मतदारसंघांतल्या जर काँग्रेसीचो आमदार आसा खंय कोण गोवा फॉरवर्ड आमदार आसा थंयचे ते कार्यकर्ते आहा तेंचे कडेन वचपाक शकना पूण म्हाका पार्टीन सांगलां की तेंच्या खातीर तूं काम करचें पडटलें आनी आमचे सावथ गोवा BJP ऑफिस आहा थंय BJPन एक दीस म्हाका बाकीच्या कार्यकर्त्यांक मतदारसंघांतल्या लोकां खातीर टायम दिवचो पडटलो आनी त्या दृश्टीकोनांतून म्हाजे 8 मतदारसंघान कार्यकर्त्यांचें काम त्या मतदारसंघांतली समस्या त्योय जो आमदार म्हणून जर कितलो जातलो प्रयत्न तो सॉल्व करतलो जावन आनी तेजे फुडले जे कितें जर कितें मेजर कामां आसा जाल्यार अवश्य आमच्या पार्टी CM आमचो आसा तेजे कडेन व्हरोन ती करपाचे प्रयत्न करतलो तुमच्या मतदारसंघा भायर साश्टींचे हेर मतदारसंघ आसात थंय सद्या गव्हर्मेंटान जे प्रोजेक्ट डिक्लेअर केल्या की 3 लिनियर प्रोजेक्ट जावं वा रेल्वेचे डबल ट्रॅकिंग करपाचें काम जावं ह्या सगळ्या कामाक खुबसो अपोज जाता लोकां कडल्यान थळाव्या लोकां कडल्यान ताचेर तुमची भुमिका कितें आसा ओपोज असो आसलेलो कांय लोक ते तेजेर भडकून घालता पूण खरी वस्तुस्थिती लोकांक कळोन शिकले समज जर तशें आसलें जाल्यार आमचे थंयसर हे आमच्या गोंयान 20 आमदार निवडून येवचेच नासलेले BJPचे सरकार जाल्ले कडेन आसा पळय लोकांकूय ते सगळे जी कामां आसा ती जावपाकूच जाय इलेक्ट्रीक लोकांची प्रॉब्लेम्स आसा
ती जावपा लागल्यार ती इलेक्ट्रिकलचे ते प्रॉब्लेम ते सॉल्व जावपा जाय मागीर ती रेल्वेची ती डबल ट्रॅक आहा तेय जावपाकूच जाय काही लोकांक ते आसता ओपोज म्हणटा तो सदां आसता कसलें काम करतना ओपोज आसतात पूण काही लोकांक थोड्या थोड्या दिसांनी कळटा की बाबा ते खऱ्योच गोश्टी जावपा जाय म्हणून कित्याक आतां हळू हे सगळे आमी आतां गोंय आमचें पयलींच्या भशेन उरोना सगळ्या हितून आमचे फुडें वचत आसा त्या प्रमाणे लोकवस्ती वाडटा पॉप्युलेशनूय वाडटा त्या दृश्टीन ही जी सगळी वेवस्था ही जावपाकूच जाय हाजे फुडें म्हणजे फुडल्या कांय दिसां भितर तुका तुज्या राजकीय वाटचाली भितर तुका मुखेल थ्रेट्स म्हणजे मुखेल धोके थंयचे कितें दिसता धोके अशे म्हणजे कशें ते एक्सपिरियन्साचेर आमी सगळे म्हाका तर एक दिसता एक्सपिरियन्स हांव एडमिनिस्ट्रेशन लागींसून पळयलां BDOन कलेक्टर ऑफीस जावं बाकीच्या डिपार्टमेंटान वचोन कशी कामां करून घेवपाची हे सगळें म्हाका खबर आसा सो आनी लोकांक जर मतदारसंघान जर कामां केली जाल्यार लोक सदांच तुज्या बरोबर रावता सो म्हाका दिसना कसले धोके आसतले अशें म्हणून लोकांची जमज बारीक बारीक कामां जी जर सॉल्व करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार लोक तुज्या बरोबर आसता पूण साश्टी भितर भाजपाची ताकद हेर गोंयच्या वाठारांनी तशी ना तुज्या मुखार ठोस अशी कितें कार्यावळ आसा पक्ष ते वाडोवपा खातीर तशें पळोवपा गेल्यार आमचे ते प्रत्येक मतदारसंघात आमचे कार्य आसाच एक मडगांव काम आहा आमचे फातोर्डा आसा जावं आमचे वेळ्ळी मतदारसंघात आसा बाणावले आसा नुवें आसा सगळ्या मतदारसंघांनी आसा आतां सुद्दां आमचे आतां दर एक आमचे आतां केपें मतदारसंघ आमचे बाबू कवळेकर थोड्याशा अशे मतांनी हारले ते खूब वेगवेगळी कारणां आसता काही मतदारसंघात आमच्याच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी खंय तरी भितरसून काम करूं ना ते अशें प्रत्येक मतदारसंघात जाल्ले कडेन आसा सो तांकां आतां रियलायज जाल्ले कडेन आसा आमी व्हडली चूक केल्या म्हणून तशें पळोवपाक गेल्यार आमी कार्यकर्त्यांचे जे कितें सिस्टम आहा आमची BJPची जी पक्षाचें कार्य आसा हें सदतीत आसता आनी त्या लेवलाचेर आमी सदांच जिखता आनी ते प्रत्येक मतदारसंघान आसा फक्त जालां कशें की खंय तरी कार्यकर्त्यांक सुद्दां मदीं थोड्यांनी अगेन्स्ट काम केलें त्या खातीर खंय तरी आमचे खुबशे मतदारसंघान हारल्या तशें पळोवपाक गेल्यार सालसेडीत आमचे BJPक लोक लागीं रावता अशें रावना अशें म्हणपाक शकना आमी कित्याक हाच्या पयलीं आमचे मडगांव BJPचो आमदार सुद्दां निवडून येयल्ले कडेन आसा फातोर्डा येयल्ले कडेन आसा आतां नावेली येयला आतां फुडें आमी बाणावले जावं कुर्तरी ह्या सुद्दां मतदारसंघात बाकीच्या मतदारसंघात सुद्दां काम जर चालू केलें जाल्यार अवश्य थंय सुद्दां आमी आमदार सुद्दां आमचे निवडून येवपाच्या दृश्टीकोनान आमी काम करूंक शकता फुडें तुजी जी मोख आसा ती हेर मतदारसंघाचेरूय आसा तुमी 20 आमदार आसात सध्या तुमकां 3 अपक्षांनी फाटबळ दिलां आनी मोगोंतूय तुमकां पक्षान फाटबळ दिलां अशें तुमचे 25 आसा संख्या पूण हें सगळें सुरळीत अशें 5 वर्सां मेरेन उरतलें काय हें गव्हर्मेंट डळमळीत जातलें अशें तुमकां दिसता ना म्हाका दिसना दळमळीत जाय तशें कित्याक 20 आमदार आसा आनी 5 जाणांचे सपोर्ट आसा 25 आमदार आसा आनी सरकार हो भक्कम आसा कित्याक आमच्या प्रमोद सावंताचे जेन्ना तेणी 2.5 वर्सां पयलीं काम केलें कोविडा टायमार सुमार बरे परिस्थितीन तेणें बरें काम केलां आनी सगळे जे आमचे जे मंत्री आसा बरे एक्सपिरियन्स आसा सगळ्यांचे बरें काम करपी आसा सो म्हाका दिसना की अशें कांय जातलें म्हणून अशें सरकार हो 5 वर्सां अवश्य कंप्लीट करतलो कांय दुबाव ना तुका जर समजा ऑफर आयली दुसरे कडल्यान आनी सरकार उडोवया आमी एक ग्रूप करुया आनी सरकार उडोवया आनी दुसऱ्या पक्षाचे म्हणजे काँग्रेसीचे वा हेर खंयच्याय पक्षाचे सरकार हाडुया जाल्यार तुजें कितें मत आसतलें हांव एक पक्षाचो सामान्य कार्यकर्ता पक्षान एक तिकेट दिवन निवडून हाडला हें व्हडलें काम हें म्हाजें एक हांव सन्मान असो समजता आनी ह्या पक्षा कडेन गद्दारी करप हें कदाचीत जावपा ना कितली आनी कशा पयशा खातीर आनी कितें हे खातीर आमी अशें काम केन्ना करूं ना म्हणून ह्या लेवलाचेर आमी पावल्या सो म्हाजे कडेन जाल्यार अशी गद्दारी केन्नाच जावची ना पक्ष सांगता तें काम आमी सदांच करता आनी हेज्या फुडें काम करतले गेल्या 5 वर्सां भितर भाजपा भितर खुबशे बदल आयल्यात पयलीं मोगो पक्ष गोंयच्या भोवजनाचो पक्ष अशें मानताले आतां ती सुवात मोगोची इल्ली भाजपाक येता ह्या भोवजना मदीं भाजपाचे प्राबल्य वा भाजपाची ताकद कितले मेरेन वाडटा खरें पळोवंक गेल्यार भाजपाचे आनी आमचे मोगोची विचारसरणी सेम आसा सो आतां कशें जालां आमकां सुद्दां फाटल्या दिसांनी आमी MG बरोबर युती करपाचो खूब प्रयत्न केल्लो पण खंय तरी तेजें आमकां यश येवना पूण जेन्ना आतां मतदार सुद्दां हुशार आसता की आमी जर दोगां मदीं भांडण केल्यार तिसऱ्याचो लाभ जाता
ह्या दृष्टिकोनाने लोकूय आता अवश्य योग्य व्यक्तीक मत दिवन लोक मत मारतात, निवडून हाडटा. इन फ्युचर MG आनी जर भाजपा असोच जर एकवटान रावलो जाल्यार अवश्य आमी 20 आमी 25-27 सुद्दां आमदार आमचे येवपाक शकता. खूब कडेन आमचे थोड्या मतांनी आमचे आमदार पडले कडेन आसा. हो एक बरो आशावाद. फुडें जर तुमची जर युती जायत, पूण तुमचें जें धोरण आसा तें भाजपाचे सगळे कडेन अशें एकला चलो रे आसा. खूब तुमचेर आरोप जाता की तुमी हात फुडें केलो ना युतीचो म्हणून, दुसरे तयार आशिल्ले. हातूंत कितले मेरेन तथ्य आसा? म्हाका जाल्यार दिसता की MG कडेन युती करपाचो खुबसो प्रयत्न जाल्लोच. आमच्या पयलीं कितें जाल्यार तेजे खुबशीं कारणां आसतालीं, तांकां कितें काडून उडयलें तितून हांव वचना. पूण आमकां दिसतालें की MG आमच्या बरोबर आसलें आमी आनी एक थोडे मतदारसंघात जिखपाक शकता अशें म्हणून. पूण तेन्ना MGकूय आत्मविश्वास आसलो की BJPचो सरकार येवपा ना म्हणून. पूण हें सगळें आतां उलोवन काय फायदो ना. पूण आतां युती जाल्ली, आमची एकवट जाल्ले कडेन आसा आनी असोच एकवट उरतलो. MG आमच्या बरोबर आसतली आनी गोंयान बरें एक गोंयचो विकास करपाचें सगळें आमी बरें हातींत हात घेवन काम करतले अशी अपेक्षा आसा. एक नवो आमदार म्हणून, पयलो आमदार म्हणून तुवें जो आशावाद उक्ताला की गोंयचें बरेपण, गोंयचो फुडार परजळीत करतलो अशी तुवें आस्त बाळगिल्या. तुजी आस्त अशीच उरची. तुजी जी फुडली पॉलिटिकल म्हणजे राजकीय वाटचाल आसा तिका हांव यश आंवडेतां. तूं आमचे मदीं आयलो, बरे भशेन आमचे कडेन उलयलो. आमच्या आयकुप्यांक एक नवो आमदार कसो आसचो हाचे तडेन तुवें देख घालून दिली. तूं खंयचे परिस्थितींतल्यान आयज आमदार जावंक पावलो हेंय तुवें सांगलें. कित्याक गोंयच्या राजकारणांत आमकां आयज धनाच्या नेटार, पावराच्या नेटार आमदार जाल्लें दिसता. पूण फकत आपल्या कार्याच्या नेटार, आपलो जो वावर आसा लोकां मदीं, त्या वावराच्या नेटार आमदार जाल्ले लोक खूब कमी आसा. तुज्या सारकी जी देख आसा, तुज्या सारकें जें एग्जाम्पल आसा तें सगळ्यांनी घेवपा सारकें. तूं हांगा आयलो ताचे बद्दल तुका दिनवास आनी तुका हांव यश आंवडेतां. देव बरें करूं. तर हे आशिल्ले बाब उल्हास नुयेंकार, नावेलीचे आमदार. नवे जे चेहरे आसात, नवी जी मुखामळां आसात गोंयच्या विधानसभे मदीं, तांचे मदले एक. अशीच ही मुखामळां आमी तुमचे मुखार हाडीत रावतले. तुमी खंयच वचूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक TV.